सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज तान आमी प्राचीत काळान प्रवेश करता. पिराचीत काळ शुभ काळ. आमच्या जिवितान फावो ती बदोळणी हाडूंक हो काळ एक बरो सोयेग. 40 दिसांची इस नवसोणीची यात्रा गोबराची खुणा घेवन आयज तान आमी सुरू करता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां उजीर दाखोवचे खातीर करूं नाकात. खरी नवसोणी आमच्या काळजांतल्यान सुरू जावंक जाय. हे नवसोणीचें फळ म्हणल्यार आमच्यो बऱ्यो कन्यो. आमच्या जिवितान ह्या प्राचीत काळांत नवसोणी हाडूंक आमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां उजीर दाखोवचे खातीर करिनासतना जेजूचे गवाय जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत भावार्थाच्या खतखत्यान वांटो घेवया. बाबा भयणीनो, आज तान 40 दीस आमी किरीत भाशेन प्राचीत दोडमोन आनी उपास करून मागण्यांतल्यान आमचें जिवीत सारूंक पवित्र सभा आमकां हो शुभ वेळ दिता. उदीक आनी उदीक देवाची एक कास्तीक आमी भिरांत दवरिना जावं, पूण उदीक आनी उदीक आमच्या दोयाड कुरण्यांनी, आमच्या बऱ्या उतरांनी, आमच्या बऱ्या स्वभावांनी आमी देव जिवीत जिवंक, आमी देव दुसऱ्यांक दाखोवंक, आमी देवाचो मोग आमच्या पेल्या सवेक, आनी आमचेर कोण आड उलयतात, आमचेर कोण आड आमकां पळयतात, आमकां वायट नदरेन लेखतात, आमकां हेर दुसऱ्या उतरांनी पाचारतात, तांचे सवे आमी उदीक दोयाड मोवाड जावंक हो काळ आमकां फावो केला. तो देवाक आमी दिन वासुया. आमकां किरीत भाशेन हो काळ दिला देखून आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक बरें जावंक, देवाचे आनी एकामेकाच्या मोगान आमी जिवंक आमकां प्राचीत काळ दिला देखून देवाक आमी आर्गां दितना आमी बाबा भयणीनो ह्या काळांत उदीक पवित्रपणान जिवंक आमची उत्मीक वाड जावं म्हूण आमी किरीत भाशेन ह्या मिसान खतखत्यान आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वोंदावण्यो आमी दोमान दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दडवण आमी आज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बोर दी, आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. जोएल प्रवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून, रुदन करून, हासकार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमची आंगोस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिंजात, आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाल आनी काकुतसार, व्हडे सोंसणीकायेचो आनी दोयाल काळजाचो. कास्त लायल्यार पर्यान आपणाकूच चुरचुरता. कोण जाणा जायत तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकूत दाखोवंक तुमकां बोगशीत, आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत, आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक सोपूर्ण एक दान आनी पिणें दवरीत. चियोनाक एक तुरतुरी वाजोयात.
एक पवित्र उपास फॉर्मायात, जोमात बोरात, पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा बरोवन हाडात. जाणट्यांची जोमात बोरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बाळांक पर्यान. न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नांची बाज. आंगणा आनी वेदी मोदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या मुण्यारांनी रुदोन करून म्हणचें, सर्वेस्परा, तुजे पोरजेक बोगोस. तुजें दायज केण्यांचो माल जावंक निर्मी नाका. तांच्यो मस्कोऱ्यो करून तिका राष्ट्रांच्या हातान दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रां मोदें कित्याक म्हणटलीं? तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान भरून आपले पोरजेची काकूत केली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. काकूत सारा देवा, काकूत करून दाखोय, बोकोन बाल्या देवा, गुन्या पुसून उडोय, पातकाचे कोंतून, माकोनी तोर तुकोर, रेबांत लोकार म्हाका, निर्मूल करून दवर, म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव वळखून घेता. सदांच म्हजे पातक म्हजे मुखार ठेवता. काकूत सारा देवा, काकूत करून दाखोय, बोकोन बाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडोय. तुजेर चुकल्या सायबा, तुका तोखमान केला. तुजे नोदरेंचे वायट हांवें सायबा केला. निर्मळ कालीज रोचून घाल तूं हॉट्यांत म्हज्या. तिरमोन करून देवा, परतून तूं दी म्हाका. काकूत सारा देवा, काकूत करून दाखोय, बोकोन बाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडोय. तुजे कोचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. काकूत सारा देवा, काकूत करून दाखोय, बोकोन बाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडोय. देवा तारका म्हज्या, दोवेत म्हाका निवार. सगळ्याक तुजी दया वाकांतलो सायबा. तुजे किर्तन सायबा म्हज्या तोंडान कोच्या. म्हज्या ओंठार तुका वाखाणेची उतरां. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणानो, आमी क्रिस्ताचे दूत
आनी आमचे उद्देशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता. देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवे आमी देवाचें प्रमाणीतपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळ हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गार. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, चोत्राय दुरात तुमच्यो बऱ्यो कोरन्यो मनशां उजीत तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तुमी भीक घालतात तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करताय तें तुज्या दाव्या हाताक कोडचें न्हय. तुजें दान गुप्ती जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यांचेर उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोंतीचें रूप तुमी घेवचें न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळूक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगाव गुप्ती आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय, आनी तुजें तोंड धू, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी प्राचीत काळांत भितर सरता आनी आज गोबराचो बुधवार. आमच्या कॉपलाक आमी गोबोर लायतल्या आनी प्राचीत काळान आमी भितर सरतल्या. मागणे, उपास, दुसऱ्यांक आदार करप, दोडवण करप, पेल्याचो मोग करप, हाचे वयर आमी अदीक आनी अदीक नियाळ करतल्या. आजतान बाबा भयणीनो, आमी जे कितें सवलत्यो घेतल्या, आजतान जे कितें आमी बऱ्यो मौजा मारतल्यो,
ते आमी आमचे जिवितांत सोडून दिवंक आनी देवाचे आनी ताच्या कायद्या प्रमाणे उदीक आनी उदीक जियेतले म्हूण आसतना आमी निश्चय करता. अशें करता आसतना एक बायल जाणटी आपल्या जिवितांत सदांच एकसुरी कशी जियेताली आनी संवसारांत तिका कोण नासलो. तिचो एक भुरगो ल्हान आसतना किरीत भाशेन सांडलोलो. हो भुरगो खूंय सांडला ती सदांच ती चिंताली. दिसपोटी आपूण 2 भाकऱ्यो करताली. एक भाकरी आपूण खाताली आनी एक भाकरी काडून जनेलाचेर दवरताली. आपल्या पुताच्या उगडासाक ही भाकरी ती दवरताली आनी सदांच तिच्या जनेलाचे ते वाटेन एक भिकारी वेतालो. हो भिकारी ही भाकरी जनेलार आसा ती पळयतालो. ती भिकारी आपूण ती भाकरी घेतालो, अर्दी आपूण खातालो आनी अर्दी आपले पोतयेन घालून तो वेतालो. दिसपोटी ही बायल ताका पळयताली आनी हो भिकारी आपल्याक एक दीस पर्यंत देव बरें करूंक मुडिना हाचे विशीं ती चिंताली. बरें केल्यार बरें मेळटा ह्या मनान ती दिसपोटी भाकरी दवरताली. एका दिसाक तिका ह्या मनशाची वो ह्या भिकाऱ्याची किरीत भाशेन राग येता. कित्याक हो मनीस सद्दां उद्दी भाकरी खाता आनी उद्दी भाकरी आपले पोतयेन घालून वेता म्हूण ती चिंतूंक पडटा. आनी अशेंच आपूण ताच्या फाटल्यान वेतेली तो अर्दी भाकरी सुण्याक व्हरून घालता वो खंय घालता तें तिका पळोवंक जाय. तिचें मन किरीत भाशेन त्या भिकाऱ्यान कितें करचें हेचे विशीं ती चवकशी करूंक ताच्या फाटल्यान वेता. आनी अशेंच वेता आसतना ती ताका पळयता. तो एका झोपडेन भितर सरता. ल्हानशी खुपी आसता थंय तो भितर सरता आनी भाकरी तो काडून एका भुरग्याक दिता. तो भुरगो धांवी ताची सोशी येता आनी भाकरी तो खाता. हें पळोवन ती बायल तोटाक जाता. कित्याक हो भुरगो जो भियोन आसलो, हो भुरगो जो घाबरून आसलो तो तिचो पूत व्हरतता आनी ह्या भुरग्याक दिसपोटी हो भिकारी ओद्दी भाकरी व्हरून ताका दिता. सांडलोलो आपलो पूत बरे करणे उद्देशी बऱ्या इंतेसा उद्देशी आपल्याक परतून मेवता म्हूण देवाक ती दिनवासता आनी देवाक ती आर्गां दिता. मोगाड बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमी जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां आनी तातूंत कांय बरीं उतरां जोएल प्रवादी आमकां सांगता. तुमची आंगोस्त्रांनूय तुमची काळजां पिजात. बाबा भयणीनो, कितें आमकां जोएल प्रवादी सांगता काय? प्राचीत काळांत आमी भितर सरता तेन्ना देव आमचें हें जिवीत आमी संवसारी जिवीत जियेता तें आमी किरीत भाशेन आमकां कास लावपाक न्हय. देव आमकां किरीत भाशेन सोजा दिवंक न्हय. देव आमकां आमी पातकी म्हूण आमकां ह्या संवसारांत बरें नदरेन पळोय नासतना न्हय, पूण अदीक आनी अदीक आमची आत्मीक वाड, आमच्या आत्मीक जिवितान आमी वाडून वचूंक आमच्या काळजाची नवसरणी बऱ्या करण्यांतल्यान आमी करूंक आज आमकां उलो मारता. आनी जोएल प्रवादी हेंच सांगता की आमी सगळीं आमच्या आंगोस्त्रांनूय पूण आमची काळजां म्हणजे आमचें अंतस्करण जें भितर आसा तातूंत जें कितें वायट आमी केलां, जें कितें वायट करण्यो आमी केल्यात, वायट वंदावण्यो, वायट चिंतनां, वायट हेर वस्तू आमी आदारल्यात त्यो आमी सोडून दिवंक ह्या 40 दिसांनी देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक आज आमकां उलो मारता. भाग्यून पावलो कोरींतकारांक बरोवन आज दुसरे चिटीन म्हणटा, देवाशी परतून यात कित्याक शुभ वेळ तो होच. बाबा भयणीनो, कितली आमी देवाक दिनवाशी काळजान आज खरेंच वाखाणणी करूंक गरज. कित्याक आमकां आख्खे वरसभर 40 दीस पवीस सभा हो कुरपेचो काळ दिता. कसलो काळ? आमी पातकी आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना वायट वस्तू करतात देखून आमी अदीक आनी अदीक आमचे जिवितांत देवाक लागीं येवंक, अदीक आनी अदीक आमच्या जिविताची नवसरणी आमी करूंक हो प्राचीत काळ आमकां पवीस सभा दवरता. ह्या काळांत बाबा भयणीनो, देव आमकां कास लायतलो म्हणून पवीस सभा सांगना. बोलदेंच जाल्यार देव ह्या प्राचीत काळांत आमचो अदीक मोग करतलो.
देवाच्या मोगाचेर आमी नियाळूंक देवान उदारपणान आमचे सवें केल्यात ते विस्मिता आमी उदीक आनी उदीक पडूंक आनी दुसऱ्या सवें दोयाळ मोवाळ जावंक हो प्राचीत काळ पवित्र सभा आमकां दिता. ह्या प्राचीत काळांत आमची काळजां आमी बदलूंक वावरुया. ह्या प्राचीत काळांत आमचें जिवीत बाबा भयणीनो नव सोरूंक आमी वावरुया. तेन्नाच की देव आमचो उदीक आनी उदीक मास जातलो. उदीक आनी उदीक देव आमकां सगल्यांक जी शेळे मोडायन जियेतात त्या आमच्या बाबा भयणाक आनी आमकां किरीत भाशेन उदीक आनी उदीक हें देवाचें राज फावो करतलो. आयचे शुभ वर्तमान मातेवाच्या पुस्तकांतले आमी घेतलां. बाबा भयणीनो दोंगराचेर प्रवचन करतात ताचो एक भाग हो आसा आनी जेसू म्हणटा गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. बाबा भयणीनो कितें आमी गुप्ती करूंक सांगता. आमी जायते फावटी आमच्यो कसल्योय बऱ्यो करण्यो करता तेन्ना आमी वयर वचून आमची तुत्तुरी वाजोवंक न्हय. आमी कितेंय बरें दुसऱ्यांक फावो करता तेन्ना आमी एक बरें उतर दुसऱ्यांक दिता तेन्ना आमी एक बरें तांकां एक तांचे जिविताक उपायाक पडटा तसले येवजण्यो आमी करता तेन्ना आमची तुत्तुरी वाजय नाका. पूण गुप्ती तुज्या जिवितान नवसोनी केल्या उपरांत तुज्या बाबा भयणीचो मोग करूंक आमकां किरीत भाशेन आज जेसू उलो मारता. मागणे उपास आनी पेल्याचो मोग बाबा भयणीनो ह्या प्राचीत काळांत आमकां करूंक जेजू आज उलो मारता. आमी कशे तरेन आमच्या जिवितान हें करतले. दर दिसाक बाबा भयणीनो आमच्या कुटुंबान आमी जियेता तेन्ना दर दिसाक आमच्या समुदायांत आमी जियेता तेन्ना दर दिसाक आमचे फिरगोजेंत आमी जियेता तेन्ना दर दिसाक दर एका समुदायांत आमी नोकरी करूंक वेता त्या जाग्यार आमचे कचेरींत आमी वावुरता तेन्ना उदीक आनी उदीक थोडोसो वेळ आमच्या जिवितान आमी मागण्यांत सारूंक आमकां हो काळ फावो करता. उदीक आनी उदीक बाबा भयणीनो आमच्या बाबा भयणांक जांकां आमी किरीत भाशेन आमच्या दोळ्या मुखार आमचो दुस्मान म्हूण समजता जांकां आमी नाकारता जांकां आमी बरी एक जाप दिवंक सोदिना जांकां वर्साच्या वर्सा आमी जाप करिनासतना आसा असल्या आमच्या बाबा भयणांचो मोग करूंक हो काळ बाबा भयणीनो आमकां आपयता. इतलेंच न्हय बाबा भयणीनो आमी किरीत भाशेन पेल्याचो मोग आमच्या जिवितान दोयाळ करण्या वरवीं करूंक आमकां हो काळ आपयता. म्हाकाच इल्लें उणें करून दुसऱ्यांक दिवंक म्हाकाच बाबा भयणीनो मौजा मारपाची सूय आसा जाल्यार ते म्हजे पयशे वो हांव हेर वस्तू ज्यो मोडटालो त्यो हांवें सांबाळून दुबऱ्यांक हांवें दान करूंक हो काळ म्हाका बाबा भयणीनो किरीत बरी पवित्र सभा दिता. आज तुका आनी म्हाका एक जबाबदारी आसा. हांवें म्हज्या जिवितान देवाचो मोग करूंक हांवें म्हज्या जिवितान देवाचोच न्हय पूण पेल्याचो उदीक आनी उदीक मोग करूंक हांवें म्हज्या जिवितान बऱ्यो करण्यो आसात त्यो आपणावंक हांवें म्हज्या जिवितान उदीक आनी उदीक दुसऱ्यांच्या फायद्याक पडटात त्यो येवजण्यो म्हज्या मनांत नियाळूंक हांवें म्हज्या जिवितान शेळे मोडे आसा ती सोडून दिवंक हांवें म्हज्या जिवितान जें कितें वायट विकाडी वस्तां जावं सोरो पिवप जावं गुंगी वखदां घेवप जावं गाडयो मारप जावं म्हज्या जिवितान पडदुवारपण करप जावं वायट पोजरी चोलचित्रां हांव पडोवंक सोदतां ह्यो सगल्यो वस्तू हांवें सोडून दिवंक म्हाका पवित्र सभा आज किरीत भाशेन उलो मारता. जेजू शुभ वर्तमानांत म्हणटा जें कितें तुमी गुप्ती करतल्यात सुर्गीचो बाप पळयतलो आनी तुमकां सगल्यांक मजुरी दितलो. बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक ह्या जिवितान जियेल्या उपरांत सुर्गीचे सुखाची आमकां गरज. हें सुर्गीचें सूख ह्या संवसारान आमी जोडूंक हो सोयेक आमकां मेळटा. हो काळ बाबा भयणीनो आज आमकां मेळटा जाल्यार ताचो बरो आमी फायदो काडुया. बरो परिणाम आमच्या जिवितान आमी घेवया. बरो आमकां हेतू ह्या संवसारान मेळटलो तसो आमी जिवीत आमचें जिवंक वावरुया. तुमी म्हजें गोवाय ह्या वर्साचो आमचो हो विशय बाबा भयणीनो गवडीक विशय. ह्या वर्सांत आमकां दुसऱ्या सवें बऱ्या करण्या उद्देशी आमी गोवाय जावया. बऱ्या उतरां वरवीं आमी दुसऱ्या सवें गोवाय जावया. आमच्या बऱ्या जिविताच्या चाली वरवीं आमी दुसऱ्या सवें गोवाय जावया. आमी दिसपोटी मागण्या वरवीं
दुसऱ्या खातीर मागूंक आमी बरे गोवाय जावया. आमी दिसपोटी मिसाचे भेटेन हाजीर जावन नांवां बरोवंक पडटा जाल्यार परतून आमी एक सॅक्रिफीस कसो नांवां बरोवन दिसपोटी मिसाक येवंक आमी प्रयत्न करूंक आमचें जिवीत बदलूंक वावरुया. राशीद काळ तुका आनी म्हाका एक बऱ्या जिविताक काड बाबा भयणो. आमकां खास लावपाचो काड न्हय, बगोर जाल्यार देवाच्या मोगान उदीक आनी उदीक जेवपाचो काळ, बगोर जाल्यार देवाची जाणवाय उदीक आनी उदीक घेवपाचो काळ, देवाचें उतर उदीक आनी उदीक वाचून आमचें जिवीत न्हवसोरपाचो काळ. बाबा भयणो, आमी कोवीड-19 हे पिडेंत हे महामारीच्या काळांत आमी चलता. आमी बाबा भयणो जायती आमची बाबा भयणां आमच्या बऱ्या उतराक आवडेतात, जायती आमची बाबा भयणां आमच्या मागण्यांक कोंत्रेकतात, जायती आमची बाबा भयणां जी सांपडल्यात, जांची घरची मरून गेल्यात, तांचे खातीर किरीत भाशेन एक बुजवणीचें उतर बाबा भयणो आमचे सवेन ती ओंत्रेकतात. आमी दोयाड मोवाड करण्यो आस्तान करूंक वावरुया. देवाचें उतर दिसपोटी आमी आमच्या कुटुंबांत वाचुया. खासगी जिवितान आमी मागणें करूंक प्रयत्न करुया आनी अशें उदीक आनी उदीक आमचे जिवितान मागणें, उपास आनी पेल्याचो मोग बऱ्या करण्यांतल्यान आमी करूंक दिसपोटी हो प्राचीत काळ आमकां फळादीक जावं आनी बरें आमच्या जिवितान कुमसार करून आमचें पातकी जिवीत सोडूंक आमी बाबा भयणो ह्या काळांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया. ह्या वेळार किरीत भाशेन आतां आमी गोबराचेर आशिर्वाद घालतल्या आनी उपरांत बाबा भयणीनो आमी आमच्या कोपेलाक हो गोबोर लायतल्या. असले वेळार आमी ह्या उतरांनी आमकां दर एकल्याक म्हणटल्या, प्राचीत करात आनी शुभ वर्तमान भावार्थान मानून घेयात. आदी आमी म्हणटल्या उगडास तुरात मनशा तूं दूड आनी परतून तूं दूड जातलोय. आमी खरेंच ह्या संवसारांत दूड आनी माती म्हणटच परतून आमी माती जातल्यो म्हूण आमकां उगडास करून ह्यो आमी गोबोर आमच्या माथ्याक लायतल्या आनी देवाक मानता तसलें जिवीत ह्या 40 दिसांनी आमी जियेतल्या म्हूण भास दितल्या. बाबा भयणीनो, प्राचीत काळ करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन आमी मागुया. देवा आमच्या बापा, खालत्या जाल्ल्या काळजांक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातोक रुदोन प्राचीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुजे दोयाळायेन आमच्या मागण्यांक कान दी. हो गोबोर घेतल्या तुज्या चाकराचेर कोनवाडायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राचीत काळाची दोडवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पासकांचो गूट नितोड काळजांनी समरुंबूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमेन. प्राचीत करात आनी शुभ वर्तमान भावार्थान मानून घेयात.
तुमकां तुमचे समुदायाचे वांगडी सांगतले खंय उबी रावंक तशेंच तुमी उबी रावची आनी आमी तुमच्या जाग्यार येतली आनी थंय तुमकां गोवोरले तुमकां सांगता तशें करचें म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. मास्क तुमी घालून रावची. Era solo a voi schela adatori lagi sota pat cavato sai tu solo adatori fortunieta sai divorțat păcat bola adatori oricum gheta pa voi nace paduchena adatori ma fi magta lan gorpatok avekela bogos munhau adamakta patok moche pitorigla patkadukot atadota Aici gora potunieta Anic solun te vețona Ai sutuci ca cluțata Anic patoc au corțona Pe vasullo au poi schela adatori lagi sota pat cavato sai tiu solo adatori potuneta sai divorțat pat cat bola adatori oricum gheta pa voi nace paduchena adatori ma fi magta lan vorpatok avekela bogos munhau adamakta patok moche vitorigna patkaduko atadota aici agora potuneta Anic solun te vețona Ai sutuci ca cluțata Anic patoc au coțona प्रितीच्या बाबा भयणीनो प्राचीत काळांत आमी आमच्या जिवितांत पूर्णपणी नवसोनी हाडूंक आनी आमचें जिवीत बऱ्या कोन्यांनी फोडवून करूंक आमच्या प्रयत्ना बरोबर देवाचे कृपेची आमकां चड गरज. ह्या वेळार उबी रावन आमची मागणी आमच्या काकलुचार बापाशी उबारुया.
दीस तोच प्राचीत काळ शुभ वेळ आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरांतल्यान तशेंच जिविताचे देखींतल्यान आपले पोरजेच्या जिवितांत नोसोरणी हाडूंक स्फूर्ती आनी आदार जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आयज तुमची काळजां धारोण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या मागण्यांक आपलीं काळजां धारोण करिनासतना उदरगत आनी बरेपण हाडटले नेम कायदे लागू करूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. तुमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां हुजीर दाखोवचे खातीर करूं नाकात. ह्या प्राचीत काळांत आमच्या उपासा वरवीं अदीक आत्मीकतायेन आनी पवित्रतायेन आमी वाडूंक आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक मागण्या वरवीं देवीक अनुभव मेळोवंक आनी धर्मदान करतना गुप्ती तें करून आमच्या काळजा बोनाची नोसोरणी जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आमी पातकी सायबा तुजी काकूट मागतांव. हे कोविड-19 महामारी वरवीं आख्या संवसाराक आमच्या भारतांत आनी आमच्या माणकुल्या गोंयांत जायतें लुकसाण जालां. पूण ह्या महामारी वेळारूय आमी देवाची काकूट आनी मोग भरपूर अनुभवला. आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली सुरक्षीत दवरूंक आनी बेगीनूच हो रोग नोपयत जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. जायती आमची मागणी आसात. जायती आमची बाबा भयणां जी पिडेंत दुसरे पिडेंत आसात, जावं ती एड्स, जावं ते कॅन्सर, जावं ती हेर दुसरी पिडा आसा, तातूंत ती जायती इलाज सोदतात. तांकां पिकोणी मेळूं म्हूण आमी मागतना आमची मरून गेल्यान त्याय बाबा खातीर बाबा भयणां खातीर आमी मागुया, तांचोय उगडास करुया. सासणाचो विसो तांकां मेळूंक मागतना आमी सगळीं ह्या प्राचीत काळान अदीक आनी अदीक दयाळ मोवाळ दुसऱ्या सगळे बऱ्यो कन्यो करूंक आमकां कृपा मागुया. दयाळ बापा, जिवीत बदलून आमी तुजे वेंगेन परतून येवंक तूं आशेता आनी आमकां कृपा दिता. आमच्या जिवितांत सदांच आमची नवसोरणी करूंक आनी बऱ्यो कन्यो ओगेपणान आनी गुप्ती करूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुझ्या पवित्रल्या मुखार बाबा एकूच उडोतवो. जेजू निर्मळ मुलगो तुजो, उंड्या Doshi Jesus ove sogni. Lord kace tebe ami, Gesù c'è, sade ami, Gesù c'è, sade ami, kovaciu konju ami, Lord kace tebe ami, Gesù c'è, sade ami, Gesù c'è, sade ami.
मोशा बाबा भयणीनो हे मोशांनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. कोणवड्या बापा प्राचीत काळाचे सुरवेक हो योद्न आमी तुका दबाच्यान समर्पिता. प्राचितायेन आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदावण्यो दोमावूंक आमकां बोड आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितळ जावन जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या समोरोमांत भोक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारांनी सासनाचे देवा सूर काळी आनी सूर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दणवण दिताना ओगुणाचेर तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांची सांगाती आमचे ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही मोशा रोगताची कास नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो घोटपोर घोटुया. तुझ्या कोसानी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगले यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्म दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचे चुकलोल्यांक आमी बक्षितांव तेन्ना आमची एक बरी कोरणी बाबा भयणीनो जाता. आमकां कोण वायट करता तांकां तांचे खातीर आमी मागता तेन्ना एक बरी दोयाड मोवाड कोरणी आमची सगळें जाता. आमी जेन्ना उदार मनान कोणाक भुकेल्ल्यांक जावं अनाथांक जावं विधवांक जावं गरिबांक कितेंय आमी दान करता आमकां उणें करून एक बरी कोरणी आमकां बाबा भयणीनो आमी करता. आज हेच मनान धरून जेसून शिकयलेले मागणे सगळीं हात जोडून बरोबर आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वंशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुदी सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन थांबले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसगा आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता रासूच चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवे. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक मुन्यावा खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवं आशेता. एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगोयता आनी आखीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Rinad podon Sharat volli patki Cheuna vostriat regli Tuja paya poli Aple patok rodu
maga por molotun, soglia porostine, tu zotor monkelo, patkia patkicha, mogalishta Jesu, amche jivit bodo, amche jivit bodo, patkia patkinicha, mogalishta Jesu, amche jivit bodo, amche jivit bodo, tuve amcha ishta, tiche vorin sodle, ticho vod mog vornu, tika shanti darli, edo upkar tuzo, mogan fari kelo, sorva mode patki, ata vod bokti, patkia patki nicha, mogalishta Jesu, amche jivit bodo, amche jivit bodo, patkia patkinicha, mogalishta Jesu, amche jivit bodo, amche jivit bodo. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या कोनवड्या बापा प्राचीत काळाची आमची दडवण तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमच्या ओत्म्याक आनी कुडीक ओकोत मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचे आमकां बोड मेळू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बाबा भयणीनो जांकां आपल्या कुटुंबान जी वांगडी आसात तांकां गोबोर लावची खुशी आसा आनी तुमकां तर गोबोर उरूंक जाय. आमचो साकिस्तांव फ्रांसीस तुमकां दितलो, कोणेच आत घालचो न्हय पूण तो तुमकां काडून कागदान दितलो तेन्ना तुमी वचचें आनी आपल्या गोरच्यांक तुमी लावचें. उगडास दोचो आमी प्राचीत काळान भितर सरता म्हणटच 14 वर्सां ते 60 वर्सां मेरेन आमकां प्राचीत करचो कायदो आसा. आमी मांस आनी हे दुसऱ्यो वस्तू खावच्यो न्हय म्हूण आमकां पवित्र सभा किरीत भाशेन उगडास करता. आमी आमकांच उपास करूंक गरज.
दुसरे सुवातेर दिसपोटी मागणे आमी करूंक गरज आनी तिसरे सुवातेर धर्मदान आमी करूंक गरज आसा. ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितान आमी गुप्ती करता तेन्ना आनी उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जियेता तेन्ना आमी देवा सोशी उदीक लागीं पावता. प्राचीत काळ आमकां एक सोयीक बाबा भयणो आमचें पातकी जिवीत सोडून दिवं म्हणटच खूब सारां तुमकां जाय जाल्यार तुमी आमकां सांगचें. आमी बसतले तुमी येवन आमकां म्हणचें फादर कुमसार करूंक जाय नाजाल्यार कोणाकूय दिसता दुसऱ्या वेळार येवचें फोन करचें इगोजेच्या मोबायलाचेर आमकां सांगचें. आमी तुमचें कुमसार आयकूंक तयार जातले. आतां दुसरें मीस 8 वाजता आनी सांजेचें मीस 6 वाजता जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जीव क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळे तुझे आत्मा मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे अंक दिता आत्म्या म्हज्या खालसांत देवाचे उपकार आठवय. आत्म्या म्हज्या खालसांत देवाचे उपकार आठवय. जिवीत तुझे कोरेच देण्यानी बोरीत वेता जीव नवो बोलवे तोळणी पिराय पडटा. आत्म्या म्हज्या खालसांत देवाचे उपकार आठवय. आत्म्या म्हज्या खालसांत देवाचे उपकार